जितले हांगासरल्या सैमा खातीर फामाद आसा तितलेच हांगासरले जेवण देशभरातल्या लोकांक आकर्षित करता। आमच्या गोंयच्या जेवणाचेर सारस्वत तशेंच पोर्तुगीज पद्दतीची छाप आसा। कितलेशेच पदार्थ आनी त्याच पदार्थांची कितलीशीच वेगवेगळी तरा। हांगासरल्या खंयच्याय बायलेक जर खंयचो जिन्नस दी जाल्यार तिच्या हातीन इतलो जादू आसा की ती त्या जिन्नसा पासून एक नवीन पदार्थ करूं शकता। आता जेवण हे फक्त 4 भिंतीनूच करपाची गजाल उरूंक ना, फक्त भूकूच लागली की जेवप हेंय उरूंक ना। जेवण हे कितलेशेच लोकांचो आधारस्तंभ जाला। कितलेशेच बायलांनी हाजो वेवसाय करून आपले घर चलयला। तशेंच ह्या जेवणांतल्यान कितल्यांनीच आपली आगळी वेगळी ओळख केल्या। नमस्कार, हांव सारिका शिरोडकर तुमच्या खातीर घेवन आयला स्वाद आस्वाद ही जेवणाची खाशेली कार्यावळ। ह्या कार्यक्रमान आमी तुमच्या खातीर घेवन येतली पारंपारीक गोवन जेवण तशेंच आगळे वेगळे जेवणाचे पदार्थ। सगळ्याच बायलांक जेवण करपाक खूप आवडटा आनी सगळ्यांची आपली वेगवेगळी पद्धत आसता, तशीच वेगवेगळी रूच। तर ह्या कार्यावळीन आमी तुमच्या मुखार वेगवेगळे पदार्थ पावयतली आनी तुमच्या जेवणाची रूच वाडयतली। पळयत रावात आमचो खाशेलो कार्यावळ स्वाद आस्वाद। आयच्या भागान आमी आयला दिवचल तालुक्यांतल्या बोड्डे ह्या गांवांत आनी आमचे आयचे होस्ट आसा हांगासर लागसार रावणारे सिया कोटकर। सियान आमच्या खातीर आज कितें स्पेशल तयारी केल्या आनी कसले ते नवीन आमकां 2 पदार्थ दाखयतले ते आमी थंय वचुया आनी पळोवया। आमचे आयचे गेस्ट सिया कोटकर हे जाले कितलीशीच वर्सां सोशल वर्क करता। तशेंच ताणें ऑर्गेनिक सोप घरात तयार करपाचो बिझनेस स्टार्ट केला। हाय सिया, थँक्यू। आमी आमचे आयचे होस्ट सिया कोटकर हांच्या घरा पावल्या आनी तुमी पळोवंक शकता जे सुंदरशे हे घर आनी ताजी ही फॅमिली हांगासर आसा आमच्या बरोबर आमकां वॉर्म वेलकम दिवपाक। थँक्यू सिया। आनी ताजी माय आसा आनी म्हाका दिसता सिया माये कडल्यानूच चडशे रेसिपी शिकला आसले ऑथेंटीक गोवन स्पेशली, रायट? ओके, सो आमी आतां चड वेळ काडची ना हांगासर, आमी सामकें उलोवप आमी भितर चालू करतली। पण ताच्या पयलीं हांगा सियान ऑलरेडी बरो सेटअप केला आमकां किचनाचो, सो आमी भितर वतली आनी रोखडीच सुरवात करतली आमच्या आयचे रेसिपीज करपाक। हांव आसा सिया बरोबर आनी सिया आज आमकां 2 गोवन ऑथेंटीक अशी रेसिपीज दाखोवपाची आसा। आनी सिया स्वताक जेवण करपाक आनी खावपाक आवडटा की ना? हांव नॉनवेज खायना तरी आसतना करता। ओके, सो सिया आमकां 2 रेसिपीज दाखयतले, खंयच्यो त्यो? चिकन काफ्रियल आनी किंगफीश विंडालू। ओके, सो 2 रेसिपीज तुमच्या खातीर आमी घेवन येता, चिकन काफ्रियल आनी किंगफीश विंडालू। सो चिकन काफ्रियल करपाक आमकां जे साहित्य लागता ते आसा, पयलें म्हणजे आमकां चिकन जाय आनी तातूंत मसालो, तातूंत तेजपत्ता 2 घेवपाचे, मिरयां 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून लवंगां, 2 इंच तिखी आनी एक जिरे धाकटो एक चमचो आनी तातूंत एक हाफ टीस्पून हळद घेवपाची, एक 10-12 लसूण घेवपाची आनी जिंजर एक 2 इंच अशें लायम घेवपाचें आनी एक बारीकशे टमरी आमटाण आनी हे एक 7-8 किंवा 10 अशें म्हणजे आपल्याक जाय तशें टेस्टी प्रमाणे कितें तिखट तशा प्रमाणे हे घेवपाची ग्रीन चिलीज हिरवी मिरची आनी एक कप भर ओली कोथंबीर, मेन म्हणजे ओली कोथंबीर जाय आमकां आनी एक विनिगर जाय आमकां, ऑयल, घी जाय आमकां फ्राय करतना आनी सॉल्ट। सो हे जाले आमचे सगळे इन्ग्रेडियंट्स जे आमकां चिकन काफ्रियल करपाक लागतले। आनी जशें तुमकां सांगलां की ही पोर्चुगीज डीश आसा, अशें खुबदां अशें आयकलां की ही जी चिकन काफ्रियल रेसिपी आसा ती पोर्चुगीज कॉलनी जी आफ्रिकन कॉन्टिनेंटान आशिल्ली थंय इन्वेंट जाल्ली अशें म्हणटात। सो थंयच्यान ती आमच्या गोंयांत पावल्या पोर्चुगीजाच्या थ्रू। सो ही रेसिपी जी आसा ही कशी करपाची ही उत्सुकता सगळ्यांकूच आसतली, कित्याक खुबशीं जाणां आमी आसात जी ही रेसिपी खावपाक मुद्दम म्हणजे चिकन काफ्रियल खावपाक मुद्दम रेस्टॉरंटांनी वतात। सो आज आमी ही रेसिपी घरा करून पळोवया। सो तुमकांय घरा करून पळोवपाक मेळटली, पळोवया कशी करतात ती। सगळ्यात पयलीं न्ही आतां एक मसालो आसा न्ही तो मसालो सगळो घेतला न्ही तो ग्रायंड करूंक जाय।
तो फ्राय बी काय करपाचो ना? जस्ट बास स्लायटली रोस्ट करूंक जाय. Okay. हे फ्राय अशें न्ही रोस्ट करपाचो आनी जस्ट मातशें हें करून ते एक फ्राय जालो काय मिक्सरान ते किंवा आमचे ऑथेंटीक पयलींची कशी हाजेर अशें म्हजे कडेन आसा पळय तुमकां दाखोवपाक. ओके. हाजेर अशें पळय अशें हें करपाचें कुटून घेवपाचें आनी मागीर तातूंत मागीर सगळं एक आमी जे काडलेले आसा न्ही ग्रीन चिलीज मागीर ओली कोथंबीर लसूण आलें मागीर थोडे हळदीचो पिठो टर्मरीक थोडे विनेगर घालून तो आमी मिक्सराक लावन वांटून घेवपाचो फर्स्ट स्टेप आता कितें करूया आमी हांगासर? आतां आमी पयलीं पेस्ट करुया ओके. ताचो आनी मागीर ताका लावपाचें आनी हें चिकन जें आसा न्ही ताका पयलीं न्ही धुल्या उपरांत न्ही ताका बरें मीठ लावपाचें आनी एक लिंबू पिळून ना ताका आनी हळद लावन ताका न्हू एक एटलिस्ट न्ही 4 वरां तरी न्ही मॅरिनेट करून फ्रिजान फ्रिजरान दवरपाचें. स्लेट मारूंक जाय. सो सियान जशें सांगलां आमकां हे जे चिकन आसा ते आमकां बरें स्लेट मारून घेवपाक जाय आनी तितून जे मसाले घालपाक जाय ते बरें ताका लावन मॅरिनेट करून दवरपाक जाय. एक्चुली अशें म्हणटात की जे चिकन हे आसा जितले तुमी मॅरिनेट करतली तितलेच ते रुचीक लागतले आनी डेफिनेटली टेस्ट बरी येतली खावपाकूय बरें लागतले आनी आमी ऑलरेडी मॅरिनेट करून दवरला आसता तुवें कित्याक 4 वरां ऑलरेडी केला आसता. बरोबर. सो आतां सुरवातीक कितें करूया आमी हांगासर? आमी न्ही पयलीं ते फ्राय करून घेवया. ओके. आनी मागीर जे आसा न्ही ते ग्रीन मसाला म्हणजे ते हे करून मागीर आमी ते एक शिजोवन घेवपाचे. सो पयलीं आमी रोस्ट करून घेवया फ्राय करून जस्ट हलकेशें बारीक गॅसीचेर. तातूंत पयलीं तेजपत्ता मागीर 2 दालचिनी मिरयां लवंगां आनी दिले जिरे. पण हाची कितें अशी क्वॉन्टिटी आसता की इतले चिकन घेतले की दाखयता न्ही ती 1 किलाची. ओके 1 किलो. हे जस्ट हलकेशें न्ही ते रोस्ट फ्राय अशें न्ही जस्ट रोस्ट करूंक जाय मातशें कित्याक मिक्स नाजाल्यार वाटना न्ही ते अशें कच्चे आसत जाल्यार ते वाटना. जस्ट हे केल्या उपरांत ते ताका रोखडे हे जाता ते बारीक जाता. सो ना हे मसाले आमच्या घरान ऑलरेडी आसता सो स्पेशली ना घेवपाची गरज हे आमी डेली यूज आसता न्ही आमचे प्रत्येक डिशान. जसं आमी आतां न्ही आमचो ट्रेडिशनल वे आमी कुटून घेवया. मातशें बारीक करून घेवपाचें. हो आमचो मसालो आतां कुटलेलो रेडी जावन आसा. सो ग्रीन आमकां जो मसालो करतली ताका आमकां व्हडलेशे इन्ग्रिडियंट्स कांयच लागना जे आमचे इजिली घरान मेळटा तशेंच आसा इन्ग्रिडियंट्स. हांगासर ओल्यो मिरसांगो आसा कोथमीर आसा लसूण आलें लिंबू आनी आमटाण घेतला ताजी पेस्ट केला आनी तातूंत हो मसालो घातला. सो हो आमचो मसालो जो आसा हो आमी चिकनाक ऑलरेडी लायला आनी जशें तुमकां पयलींच सांगलां सियान की ते मॅरिनेट करपाक खूब वेळ दवरचो पडटा आनी ताणें ऑलमोस्ट खंय 4 ते 5 वरां मॅरिनेट करून दवरला. तर ही आमची ग्रीन पेस्ट आसा जी स्पेशली आमची चिकन काफ्रियल पेस्ट ही तातूंत आतां कितें करपाक जाय आमी? आतां हे न्ही चिकन घेतलेलें आसा न्ही ताका न्ही पयलीं न्ही आमी मीठ लावंक जाय. एक थोडेशें एक मीठ लावपाचें आनी थोडे हळदीचो पिठो लावन ताका मातसो आनी चिकनाक आमी ऑलरेडी स्लेट्स घातला ताका लागून जे मसालो आसा तो सारको ते चिकनान भितर वतलो आनी बरें मॅरिनेट जावन वतलें. तातूंत हो न्ही पेस्ट घालपाचो आनी एकदम दाटूच अशी पेस्ट आमी दवरला न्ही ही. हय हय पातळ जावंक जायना ती कारण ताका लागूंक जाय न्ही पातळ जाल्यार तितकी लागची ना न्ही ती सारकी. सो बरो सारको एक घोस्टून म्हणटा तसो. सो हो आतां न्ही मसालो लायिल्लो आसा न्ही सो एटलिस्ट आमकां न्ही हे मॅरिनेट एक एटलिस्ट 4-5 वरां न्ही अशी फ्रिजान दवरूंक जाय आमकां फ्रिजरान. म्हणजे तो भितर सारको मोडून मागीर बरें सारकें टेस्टी लागतलें चिकन. तर हे चिकन न्ही आमी 4-5 वरांनी मॅरिनेट करून दवरलेले फ्रिजरान. हे आतां भायर काडलेले आसा. आतां हे आमी न्ही फ्राय करून घेवया. फ्राय करपाक न्ही आमकां 1 टेबल स्पून 2-3 टेबल स्पून आमकां ऑयल घेवंक जाय. आनी आमकां घी जाय. दोनूय कित्याक घेतला घी आनी ऑयल? मातसो टेस्ट बरो येवपाक. जे आतां ते ऑथेंटीक डीश आसा न्हू तातूंत घी यूज करता. म्हणजे जे तुमचें चिकन आसा न्ही पिसीस त्या प्रमाणे तुमी तेजो क्वॉन्टिटी घे. कळ्ळें न्ही. आतां थोडे आसा जाल्यार थोडे तुमी ऑयल आनी हे यूज करा पण कॉम्बिनेशनान दोनूय घेवपाचें. फ्राय करतले सो आमकां मातशें सुबेजूच जाय. तेच
नी फ्राय करून घेऊया चिकन पीसेस. हे फ्राय आमकां कितले वेळचे करपाचें? फ्राय म्हणल्यार ते सारके एटलीस्ट एक 10 मिनटां तरी न्ही आमकां म्हणजे सारके ते भितरल्यान जावंक जाय न्ही ते शिजूंक जाय न्ही. ओपनूच करपाक जाय की बंद करून? ना ओपनच फ्राय करता न्ही ओपनच करून हे करून जाय. डीप फ्राय केल्यार जायना आमकां ते डायरेक्ट काडून? ना हे शॅलो फ्रायज करपाचे. लो फ्लेमीचेर स्टार्टींग कितें लागूंक जायना न्ही तें, सो लो फ्लेमीचेर मातशें पयलीं स्टार्टींग दवरा. जशें जशें मातशें कित्याक खूब वेळ मातशें जावंक जाय न्ही भितरल्यान येवंक जाय. ते एकदम व्हडली गॅस केली जाल्यार ते करपूंक शकता न्ही, सो बारीक गॅसीचेर न्ही मातशें फ्राय जावपाक दवर. सो इतली टेस्टी तुमकां रेसिपी खावपाक जाय जाल्यार मातसो पेशन्स तुमकां दवरचोच पडटलो, कित्याक हे बऱ्या तरेन फ्राय जावपाक जाय. सो लो फ्लेम करून ते बरें शिजपाक जाय आनी मागीर मातशें हाय केल्यार जाता. ओके, सो आमचे हे चिकन काफ्रियलचे जे पीसीस आमी फ्राय करपाक घातला ते फ्राय जाता म्हणसर म्हाका एक ल्हानशी तुमकां एक जे हांवें एक जे चिकन काफ्रियलची स्टोरी आयकली ती तुमकां सांगता. एक अशें म्हणटात की हांगासर जे भाटकार आसले ते भायल्यान आफ्रिकेच्यान हांगासर लोकांक हाडटाले काम करपाक आनी तांकां एकूच तरेचें जेवण दिताले, ताका लागून ते खूब वाजयताले. सो ते कितें करताले, तो भाटकार जेन्ना आसनाशिल्लो तेन्ना तो तांच्या थंयच्या आशिल्ल्या कोंबड्यांक हातानूच बरो पिसूडटालो खंय आनी थंय जे मसाले मेळटाले स्पेशली हे ग्रीन मसाले जे सगळ्या पोर्सांनी आसता ते मसाले ते चिड्डिताले, फुटयताले आनी ते कोंबड्यांनी घालताले खंय. आनी तो भाटकार पासून लिपोवन दवरपा खातीर ते फातरा पोंदाक लिपोवन दवरताले. आनी रात जातकच जेन्ना घरा वताले ते तेन्ना तो जो कोंबड्यो आसल्यो ते घरा व्हरून ते बरे फ्राय करून खाताले आनी अशें खंय चिकन काफ्रियल तयार जाले. आनी जे आफ्रिकेचे लोक आशिल्ले तांकां काफ्र म्हणटाले, सो मे बी ताका लागून हे काफ्रियल अशें नांव पडलां आसतलें अशें दिसता. आनी ते मॅरिनेट खूब वेळ जाताले कित्याक ते दवरताले फूल डे ऑलमोस्ट, सो ताका लागून टेस्टूय ती डेफिनेटली खूब बरी येताली. सो सिया खबर आशिल्ली ही गजाल? ना हांव आयजूच आयकता. ओके, सो आमी चिकन काफ्रियल रुचीन खाता. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी खातली तेन्ना आमकां याद येतली की अशें अशें जाल्लें तयार. आमच्या हांगासर चिकन सामकें भाजून येता आनी एक वेगळो तरेचो वास सुटला. तो चिकनचो ग्रीन मसाला आनी तातूंत ते तूप आनी ऑयल घातला, ताका लागून तो एक बरो असो झणझणीतसो वास सुटला. सो चिकन आमचे फ्राय जाला आनी आमी पळोवंक शकता की ते लायट ब्रावन अशें आमी फ्राय करून घेतला, चडूय काळें करपोंक ना ते. सो ऑलमोस्ट हे फ्राय करपाक 10 ते 15 मिनटां आमकां लागल्या. सो कोणाक जर हेच पळोवन जर खावपाची बी रूच आयल्यार तुमी हे डायरेक्ट स्टार्टर म्हणून खावं शकता. आमी न्ही आतां त्याच तेलान न्ही आमी उरलेली आतां ग्रेवी आमची न्ही हे करून घेवया, मिक्स करून घेवया. ही न्ही ग्रेवी न्ही बरी शिजोवपाचें, उबाळो आयलो काय ना मागीर भितर तातूंत न्ही चिकन घालपाचें, इल्लें मीठ घालपाचें आनी जालें. ऑलमोस्ट एक 10 मिनटां बरें लो फ्लेमीचेर न्ही बरो ताजो तो मसालो आसा न्ही तो सारको एब्जॉर्ब जावपाक तो सगळो बंद करून न्ही दवरपाचो. सो ह्या आमकां किती वेळ परत दवरपाक जाय? 5 मिनटां? एक 5 मिनटां अशें. आतां न्ही बंद करून दवरूंक जाय, मातशें शिजूनी न्ही तें. आमचें चिकन ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. आनी ती ग्रेवी आनीक थीक जाला. आतां थीक जालें आनी सारकें हय. सो आतां ती आमी न्ही सर्व करूं शकता. आनी हे तूं प्रेफरेबली कित्या बरोबर सर्व करता? आमचे कितें खावपा बरोबर? पोळयो आमच्यो टिपिकल गोवन. आमच्या हांगासर चिकन काफ्रियल रेडी आसा आनी तुमी पळयलें की आमकां करपाक गेल्यार कांयच व्हडलें डिफिकल्ट अशें ना. सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आसा ते आमच्या घरानूच आसता, स्पेशली वचून हाडपाची कांयच गरज ना. सो आमची हांगासर रेसिपी तयार आसा आनी तुमी आमी हांगासर हे मातशें तुमच्या खातीर डेकोरेट करतली आनी मागीर आमी खातली ती. सो तोपर्यंत तुमी पळयात हाजो रिकॅप. चिकन काफ्रियल साहित्य: तिखीची पानां, मिरी, लवंगां, तिखी, जिरे, हळद, 10 ते 12 लसूण पाकळ्यो, आलें, लिंबू, आमटाण, हरवी मिरसांग 10 ते 12, ओली कोथमीर, विनिगर, तेल, तूप आनी मीठ. चिकन काफ्रियल करपाक सगळ्यांत पयलीं पानां, तिखी, मिरयां, लवंगां आनी जिरे मातशे रोस्ट करून घेवपाचे. हो मसालो बारीक कुटोवन घेवपाचो. कोथमीर, हरवी मिरसांग, लसूण, आलें, लिंबू, आमटाण
सगळी वाटून घेवपाची आनी तातूंत कुटेल्लो मसालो घालपाचो. ही पेस्ट स्लीट मारिल्ल्या चिकनाक लावन थोडो वेळ मुरपाक दवरपाची. दुसऱ्या फ्राय पॅनान तूप आनी तेल थोडें घालून ताजे वयर मॅरिनेट केल्लें चिकन घालपाचें आनी हे बरें फ्राय करून घेवपाचें. फ्राय केल्ल्या चिकनान उरिल्लो ग्रीन मसालो घालून बरें शिजोवन घेवपाचें. अशें आमचें चिकन काफ्रियल तयार जाता. आमचो आयचो दुसरो पदार्थ आसा तो किंगफीश विंदालू. खरें म्हळ्यार विंदालूचो आसा हो खुबशे आमी वेगवेगळे जिनस घालून करूं शकतात, जशें की चिकन घालतात थोडे ना, प्रॉन्स घालतात, बांगडे, मटण, कितें तुमच्या आवडी प्रमाणे तुमी घालूं शकता. आनी गोंयान हो खुबूच फेमस आसा. पण खरें सांगचो म्हळ्यार गोंयान हांव रावून हांवें तरी आजून हो टेस्ट करूं ना, पण आज म्हाका सिया कडल्यान हो टेस्ट करपाक मेळटलो. सो सिया, हो कसो कितें आसता पदार्थ हो? एक्चुली हे आतां डीश आसता न्ही तो उड्डमेथी आमी करता न्ही त्याच टायप कसो म्हणजे तशीच ती ग्रेवी आसता अशी जाडशी. म्हाज्या खातीर जो पदार्थ नवीन आसा ताजे आमी इन्ग्रिडियंट्स पळोवया. किंगफीश विंदालू. ओके, तर सगळ्यान पयलीं आमकां असो एक मसालो जाय. तातूंत जिरें आसा, मागीर दालचिनी, मिरयां आनी लवंगां, आनी आमकां जाय एक जिंजर जाय, एक हाफ इंच, मागीर एक 10-12 आमकां लसूण पाकळ्यो जाय, एक लिंबू, हळद जाय आमकां, आनी आमकां मेन आमच्यो कश्मिरी हे म्हणटा मिरच्यो न्ही त्यो एक 15 जाय आमकां. आनी हे सगळें न्ही आमकां जस्ट एक ग्रायंड करून घेवपाच्यो. कळ्ळें? हे हो मसालो जो आसा न्ही तो आमकां जस्ट कित्याक वाटपाक मागीर तो एकदम मिक्सराक जायना न्ही, म्हणजे स्लायटली रोस्ट करपाचो. आनी आमकां तातूंत आमकां हातूंत एक न्ही ही सुंगटां येता भितर. सुंगटां न्ही आजी सुकी सुंगटां म्हणटा न्ही ती एक मुठभर आमकां जाय. ओके, आनी एक हे जाय आमकां टॅमरीन जाय, एक थोडीशी एक बारीकशी, आनी आमकां फोडणी खातीर आमकां कांदो जाय, आनी कढीपत्ता जाय, आनी एक 4-5 आमकां लवंगां जाय, आनी हळद आमकां जाय. ती जेन्ना किंगफिशाक न्ही आमकां जस्ट हे केल्या उपरांत साफ केल्या उपरांत ताका ते मीठ आनी हळद मातशें लावन ताका एक दवरपाचें एक एटलीस्ट हाफ एन आवर. आनी विनिगर जाय आमकां. जेन्ना आमी हो मसालो हे करता ग्रायंड करतलो न्हू तेन्ना ते मिरसांगे सगळो मसालो घालता न्हू तातूंत तो विनिगर घालपाचें. उदकाच्या वांट्याचें आमी तें घालपाचें विनिगर. इन केस तुका दाट जाता न्ही केन्ना वाटना तेन्ना मातशें इल्लें उदक एड करपाचें. सो सुरवातीक कितें करपाक जाय आमकां? जस्ट आमचे जे इन्ग्रिडियंट हे आसा न्ही ड्राय मसाला तो आमकां रोस्ट करून घेवपाक जाय. ओके, हे जाला न्ही रोस्ट. आतां एक जस्ट आमी कितें काडपाचें आनी बारीक एक मिक्सराक न्ही बारीक करून घेवपाचें. हो जे मसालो आसा न्हू तातूंत न्ही आतां मिक्सराक लायलो तातूंत न्ही ही सुंगटां आसा न्ही सुकी ती घालपाची मिक्सराक. ओके, वाटतानाच घालपाची. आनी सुंगटाय फ्राय करून घेतला तुवें? ना, गरज ना. हरवीच घालपाची. ओके, सो हे सारकें एक्चुअली एक वेगळे ट्विस्ट कशें दिसता म्हाका. किंगफीश विंदालो आमी करतात पण भितर आमी ड्राय प्रॉन्स घातला, ड्राय सुंगटां घातला. एक ती मुठभर घालपाची. तातूंत मागीर एक साखर घालतात, साखरूय मिरची घालपाची, ह्यो सगळ्यो 15 मिरसां, मागीर आले, लसूण, आनी तातूंत ही न्ही म्हणजे ताजो तो टेस्ट आसता न्हू तो तातूंत साखर गोडशी अशी आसा. सो आतां नेक्स्ट स्टेप आमकां कितें वांटून घेवपाक जाय आमकां? हय, बरोबर. ओके, सो आमची विंदालूची पेस्ट जी ग्रेवी आसा ती तयार आसा. सो हीच ग्रेवी आमकां सगळ्याकूच घालूं येता. चिकन केल्यार चिकनाक ही ग्रेवी बरोबर. आतां न्ही आमी पयलीं न्ही फीश आसा न्ही ते आमी हे फीश आसा ताका आमी न्ही हळद आनी एक हे लावन मीठ घालून जस्ट एक अर्दे वर दवरलेले आसा किंवा 2 वरां म्हणजे सच्चे भशेन आमी जे फ्राय करतना मॅरिनेट करता तशें. तर पेस्ट आमी ही किंगफिशचे जे आमी कुडके घेतला ताका आमी एकदम दाट लायतली, सियान सांगला तशें. आनी हे परत आमकां मॅरिनेट करपाक दवरूंक जाय की डायरेक्ट फ्राय केल्यार? एक्चुअली हे न्ही मॅरिनेट अशें 2 वरां तरी अशें दवरल्यार बरें. कळ्ळें न्ही, म्हणजे ताजो तो एक मातसो बरो टेस्ट बरो येतलो. कित्याक रोकडो फ्राय तितको मसालो लागना न्ही तो. ही आमची डीश आसा ती आमकां पोर्चुगीज कडल्यानूच मेळिल्ली. ऑलमोस्ट इन 15th सेंचुरी म्हणटा आतां तेन्ना ती गोंयान आयिल्ली आनी आजून पर्यंत ती चालूच आसा. सगळ्यांक ती खूब उमेदीन खाता, आवडटा सगळ्यांक.
सगळ्याच गोंयकारांक नुस्तें हे जायच आनी नुस्त्याचे जर अशे वेगवेगळे जर प्रकार खावपाक जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता सगळे घरांतले जे लोक आसा ते खूश जातले आनी सिया तर अशे पदार्थ करीत आसता सो डेफिनेटली जेवण सगळ्यांक आवडटा आसतलें. ओके सो आमचे हे आतां किंगफीश आमी तो मसालो लावन फ्राय केल्ले ते आमचे बऱ्यापैकी फ्राय जाला. ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार ही एकदम इन्स्टंट अशी रेसिपी मसालो सुद्दां करून दवरलो आनी केन्नाय करपाक. ओके सो परत एक फावटी आमी हांगासर आमचे मातयेचें आयदन घेता आनी आतां सगळें आयकल्लें की बिचोले हांगासर खुबशे जाग्यांचेर ही मातयेचीं आयदनां करतात म्हणून खूब कडेन आसा. आनी हांगासर आमी ऑलरेडी तेल घातलां तातूंत सांगा लवंगां घालपाक जाय. एक 5-6 लवंगां घालपाची आनी एक कढीपत्ता आनी एक 7-8 अशे 5-6 अशे घालून ते हे करपाची. जे हे जाले न्ही की तातूंत बारीक चिरलेलो एक कांदो घालपाचो. बरो मातसो ब्रावन्स जायसर न्ही फ्राय करपाचो. मातसो ब्रावन आयलो कलर न्ही की मागीर आमची ती आसा न्ही तो मसालो ऑलरेडी आसा न्ही तोच आमी एड करपाचो. आमी हो तेचो हे आसले न्ही तो मसालो तो एड करूया मातसो फ्लेवर येतलो. तुमकां ग्रेवी कितकी जाय न्ही त्या प्रमाणे तुमी तो मसालो एड करा आनी तुमची क्वॉन्टिटी कशी फिशाची कितकी क्वॉन्टिटी आसा न्ही त्या प्रमाणे तो हे करा. तुमकां कशी कन्सिस्टन्सी कशी जाय. सो आमचे आतां जी ग्रेवी आसा ती आमकां ऑलमोस्ट 5 ते 6 मिनटां आनी खतखतो आयलो न्ही असो मातसो मागीर तातूंत ते फीश घालपाचे. जाय ते दिसता. हय आतां तातूंत आमी आतां हे फीश एड करुया. 1-2 मिनटां मातसो तातूंत हे जावनी ते म्हणून. सो ती जे आमी किंगफीश केले ताजी रूच मातशी ग्रेवीक लागतली. बरोबर. सो आमचे हांगासर किंगफीश विंदालू हांगासर आमचे रेडी जाता आनी तो पर्यंत आमी आतां तो प्रोसेस कसो केल्लो ताचो एक ल्हानसो रिकॅप पळयात. सो तुमकां जर कितें विसरला खंयचो पदार्थ तुमी घालपाक किंवा बरोवपाक तर तुमकां परत एक फावटी कळटलें. पळयात ताचो रिकॅप. किंगफीश विंदालू करपाक आमकां लागता आलें, लसूण पाकळ्यो 10 ते 12, लिंबू, हळद, कश्मीरी मिरसांग, सुकी सुंगटां, आमटाण, बारीक केल्लो कांदो, करपील, लवंगां आनी विनिगर. अख्खो गरम मसालो मातसो रोस्ट करून घेवपाचो. तातूंत मूठभर सुकी सुंगटां, आलें लसूण, कश्मीरी मिरसांग्यो, साकर, चिंच, हळद, विनिगर घालून वाटण तयार करपाचें. किंगफीश हळद आनी मीठ लावन दवरपाचें आनी ह्या किंगफिशाक विंदालू मसालो लावपाचो. हे सगळें 2-3 वरां खातीर मॅरिनेट करून दवरपाचें. फ्रायींग पॅनाचेर तेल घालून किंगफीश फ्राय करून घेवपाचें. दुसऱ्या आयदनान तेलार फण्णांक लवंगां, करपील आनी बारीक केल्लो कांदो घालपाचो. कांदो मातसो तांबडो जातकच तातूंत विंदालू मसालो घालपाचो. ही ग्रेवी करून शिजोवन घेवपाचें. ग्रेवी शिजली की तातूंत फ्राय केल्ले किंगफीश कुडके घालपाचे. तो वास येता पळय तो तुमकां थंयसर बसून कळचो ना पण ताका लागून तुमकां एक्चुली हो पदार्थ जो आसा हो घरा तुमकां करून पळोवचो पडटलो. आनी खूब फावटी आमकां अशें दिसता की हे पदार्थ करपाक खूब डिफिकल्ट. ती नांवां पळयात कसली आसा ती विंदालू, काफ्रियल. सो अशें आयकलें की मातसो भंय दिसता न्ही पूण मागीर पळयलां आसतलें की करपाक सारको म्हणजे सारके सोंपे अशे पदार्थ आसा. एकदम घरा करून पळयात. आतां थोड्या वेळान हांवें टेस्ट करून पळयता तुमी सांगता तुमकां हे डीश कशें जालें. आमची स्पेशल गोवन पोळी जी आसता ती एक्चुली आमी अशें म्हणटात की जे तांकां डायबिटीज बी आसा तांकां खूब बरी ही कित्याक ही आमी मिठाची करतात सो ताका लागून इट इज गूड फॉर हेल्थ. आनी स्पेशल आमची ही गोंयानूच मेळटा सो आय वील एन्जॉय दीस पोळी विथ चिकन काफ्रियल. रियली ऑसम. आमी अशें हॉटेलांनी खाता रेस्टॉरंटान ताज्या पेक्षा म्हाका ही चड बरें लागलें. स्पेशली घरा केला सो डेफिनेटली बरें लागता. आनी आमी जशें पयलीं सांगलें ही जी चिकन काफ्रियल आसा इट कम्स विथ अ थीक ग्रीन ग्रेवी. तशीच एक थीक ग्रीन ग्रेवी जाल्या आनी तितून चिकन सारकें मुरून आयला. सो
स्मूथली हांव सगळें हें काबार करतलें म्हणजे टेस्ट बर्ड्स आनी आनी मागता. सो ताचे पयलीं म्हाका किंगफीश विंडालू टेस्ट करपाक जाय. टू गूड. आमचे किंगफीश विंडालू आनी ग्रेवी पळयात ताची कशी जाल्या ती एकदम कलर ताका खूब सुंदर असो आयला रेड कलर आनी ते आमकां उकडे तांदूळ हांगा दवरला जे आनी एक गोवन स्पेशलिटी आसा. सो ताज्या बरोबर म्हाका असो सेव आमी ते खावपाचे रायट. स्पेशल सॉल्ट कडी. सो एक खातकच मागीर सॉल्ट कडीची गरज पडटली. सगळे फ्लेवर्स एकदम सारके बरे ब्लेंड जाल्या. तातूंत ते स्लायट ते सुक्या सुंगटाची जी आमी घातल्या भितर ताची एक वेगळीच अशी स्लायट टेंट फ्लेवर येता. तातूंत साखरूय आसा आमचाणूय आसा. सो ते सगळे फ्लेवर इतले बरे तरेन ब्लेंड जाला. टू गूड. सो इट इज अ मस्ट ट्राय. आमी खरेंच करून पळोवपाक जाय. पळयलें की करपाकूय व्हडलें कांयच त्रास लागना. व्हेरी इजी रेसिपी आनी सियान आमकां ती खूब इजी तरेन दाखयला करून. लायक अशी इन्स्टंट जाता तशी. आनी तूं खावन सांग आमकां की सदांच सिया करता ते आज केन्ना कितें फरक दिसता तुका तो? आज चड बरी जाल्या. ओके. सो आयडियो आमकां सांगलें की सगळ्या पेक्षा सियाची आज चड बरें जालां म्हणून. सो आमी हे खावया. ते तर खावपाचेंच ना. सो आमी एन्जॉय करुया. आनी ताच्या बरोबर ही आमची सॉल्ट कडी जी सगळ्यांची फेवरेट आसता. म्हाका आवडटा खूब. टू गूड. टिपिकल सॉल्ट कडी. हांवें सगळें काबार करतले आनी सिया खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी आई तुमकांय बी खूब हेल्प केली ताणें आमकां. थँक्यू. आनी आमी हांगासर आतां आमची ही ट्रीट चालू दवरतली. तो पर्यंत तुमी हे डिशीज घरा करून पळयात आनी एन्जॉय करात आनी आमकां सांगात तुमकां हे पदार्थ कशे लागले ते. देव बरें करूं.